हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या सारक्याची तर सर्वेस्परा लागीं उलय जाय. जर तर हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या सारक्याची न्ही जाल्यार ताचे लागीं उलोवंक जायना. मन जातीक आमचे लागीं उलोवंक जायना, कित्याक आमी आनी मन जाती एका सारक्याचे न्ही. तरी पूण मन जाती तरी विविध रितींनी आमचे कडेन उलोवंक ते एक आमी भास केल्यार तांकां अर्थ जाता. तर मनशाक देवान रस्तो आसतना ताच्या सारक्या सोरसलो जाल्यार ताचे बरेंच आमकां केलें जाल्यार हांवें ताणें संभाशण करूंक आसा. मागणें जावन आसा देवातय हांवें आनी तुवें उलोवचें तें संभाशण. आयच्या दिसा मनशाक व्हडलो समस्या खंयचो म्हळ्यार कुड्डेपण आमकां दिसता. थंय व्हडलो समस्या आमकां कांय दिसना म्हणून. ह्या भेरेपण आयकनांतल्या तो एक समस्या म्हूण आमकां भोगता, कित्याक आमकां एकी आयकना. तरी पूण वास्तवीक तरान कुर्डेपणाचे की ह्या भेरेपणाचे की व्हडलो समस्या जावन आसा मनशाचें मूर्खपण वा पिशेपण. म्हणजे हर एका घडी मनशा निर्धार करूंक आसा. जर तर निर्धार करचो चूक जाली जाल्यार ताजो परिणाम ह्या सारकें केल्यारय ताजो परिणाम ऑटोमॅटीक जावन येता. त्या देखून जिवनांत आमी सारकें निर्धार केल्यार मात्र आमचें जिवन मस्त बरें जावंक शकता. आतां हांव आनी तूं जाणां पवित्रत्व जाणवाय आमकां दिता. पवित्रत्व जाणवाय आमकां दिता. खंयसर पवित्रत्व आसा थंयसर जाणवाय आसा, आनी खंयसर जाणवाय आसा थंयसर मनशाचें जिवन सुगम जाता. जर तर ही जाणवाय हांवें तुवें आपणायचें जाल्यार देवातय म्हजो आनी तुजो संबंध निरंतर बरो आसूंक जाय. आनी केदाळ आमचो संबंध देवातय बरो आसता त्या दाळा दैवीक पवित्रत्वाची सकत आमचें थंय वळटा. चड आनी चड मापान कितली वळटा तितली सारके निर्धार हांव आनी तूं करूंक शकता. कितले सारके निर्धार आमी करता तितली आमची जिणी सुगम जावंक शकता. मुस्तुपटी आमी म्हणटा आमी मागणें करी जाय, मागणें करी जाय, मागणें करी जाय. पूण हें मागणें हांव आनी तूं कशें करता गे म्हणलें पयल्यान सवाल. आमकां दिल्लें भयपाट मागणें कुंभाराच्या वेळार आमकां उबी दोतोन शिकोवंकूच आसा. ल्हान आसतना आमकां शिकयतात. थंयच आमी मागणें गिळी बायपाटां म्हणल्यार बरी म्हणून आसा ओंगी. आज आमी व्हड जाल्या जाल्यार कुडीन मात्र व्हड जाल्या ओंगी. ह्या दैवीक चिंतपान आत्मीक चिंतपान व्हड जालां म्हणलें गे सवाल. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिमी सर्गी संसाई सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिमी सगळी संसारी सरपटा तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या.
वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो देव पण तुझे लिपोन मनशा कुडगे आयलो पाताक मात्र एक साडून मोनी साबून जियेलो ओड्या रूपी मनशाक तुवें सांगा तुजो ओपचाक सदांच दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या हरी एक दिवी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेवेन जीवित जोरोन पायशी सांचे दुले उंडो वाईन मास रगत तुझे कुडीन बदल मुझ्या उडा सकरात म्हणून सोमिया तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या हरी देवी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yeswe आराधना, Yeswe वंदन, Yeswe स्तोत्र, Yeswe महिमा, Yeswe आराधना. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka somya Jesu, Argan tuka somya Jesu, Argan tuka somya Jesu, Aradan tuka somya Jesu, Aradan tuka somya Jesu, Stuti tuka somya Jesu, Namaskar tuka somya Jesu, Namaskar tuka somya Jesu, Vakarni tuka somya Jesu, Jai Jai tuka somya Jesu, Jai tuka somya Jesu. Mogacha istano ह्या घडये Jesu मुखार आमी आसा. युकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमची दिस्ट आमी दवरया. जेजू देवा बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप ह्या घडये आमचे समोर ह्या उंड्या रुपी हजर आसा. जेजून देवा बापाचो मोग मनशा कुळाक कितें म्हूण कळोवच्याक ह्या संवसारी मनीस जावन तो आयिल्लो. लोकां सांगता तो रावलो, तांकां ताणें गूण केलें, बुकेल्ल्यांक ताणें वाडलें, तांकां ताणें देवाच्या राजाची शिकवण दिली, बुजवण दिली. आनी आमरी फात देव तांचो मोग करता, देव सगळ्या मनशा कडेचो मोग करता म्हणलें सत ताणें प्रगट केलें. देव जावन आसा मोग. आमी देवाक रूप पळयोना,
पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत मोगाक आमी प्रामुख्यता दिवंक शकता तवळ आमच्या जिवितांत देवाचें हसरपण कार्याळ जावन दिसून येता. जेजून ताच्या जिवितांत तोच मोग लोकांक वणच्या मुखांतर देवाचें प्रतिरूप कितें म्हणलें लोकांक समजयलें. आज ह्या घडये तोच जेजू तोच आमचो स्वामी आमचो मोग करचो आमचे समोर ह्या उंड्या रुपी हजर आसा. ताचे ते आमची दिश्ट आमी दवरया, ताका आमी आराधन करया, गावया गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या तुका आमी नमस्कार करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सर्पोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमची समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमची समर्पिता. येशू क्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर्पोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमची समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. ही पवित्रत्म्या तूं सर्गींच्या सर्पोडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय स्वामी आमी तुका आराधन करता, तुजी स्तुती आमी गायता. ह्या घडये स्वाम्या तूं आमचे संगत आसाय, तूं आमचो मोग करताय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुजें येणें देवाचो मोग कळीत करता आनी तोच मोग तुवें मनशा कुळाक वांटलोय. न्ही केवल उतरांनी बगार करण्यांनी आपणाकच कुर्सार समर्पण करच्या मुखांतर नीज मोग म्हळ्यार कितें?
खरो इश्टागतेचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें तुवें आमकां शिकयलें. आज आमकां हर एकल्यांक त्याच मोगांत जियोंक तूं आमकां आपणे दिताय. जावन सवंजला अध्याय 13 तुवें सांगलेलीं उतरां एकामेकाचो मोग करा. ह्या उतरां मरिफात मोगांत जियोंक तुवें आमकां आपणे दिलाय. दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजेर आमची दिश्ट लावंक तुज्या मरिफात आमी घेता त्या कृपेन आमचें जिवीत मोगा संबंधांत जियोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. समिस्त आमी बसया. एक घडीभर येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. कीर्तन 138 आमकां सांगता, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्ता प्रास तुवें वर्तें केलां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां तांणी आयकलीं. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं, कित्याक करीसवर्ती सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पर भोव व्हरतो, खालत्यांचेर तो नदर घालता, गर्व्यांक तो पयस्तान वळखता. विघ्नांनी म्हाका वेडो घालो जाल्यारय तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागाड जळटल्या म्हज्या दुस्मनांचेर तुजो हात तूं बारताय. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक ताकता. तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका. हे गरीबर येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासा. किर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो, कित्याक सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक ताकता. एक घडीभर आमच्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभव केल्ली गणितां आमी उगडास काडया. आमचो जल्म, आमचें जिवीत, आमचो दिसपट्टो वावर, आमचें कुटुंब, आमचो मोग करची मनशां, आमची जतन घेवची मनशां, आमचो दिसपट्टो ग्रास, न्ही केवल लौकीक बगारत्मीक रितीन सोम्यान आमकां करचें बरेंपण, हें सगळें देवाचो मोग व्यक्त करता. ही सगळी प्रकृती हो संवसार देवाचो मोग व्यक्त करता. लांब आवक मनशा कुळांतय देवाचो मोग व्यक्त करता. आमी पिडेन पडल्यार आमकां तो सांबाळन व्हरची, आमकां गूण करचें तसली अद्भुत कार्यां घडता आसतनाय तो आमचो मोग करता म्हणलें दाखयता. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज ह्या घडये सोम्याच्या पांयांतळी जमलेले आमी हर एकली त्याचो सोम्याचो मोग अनुभव करचें प्रयत्न करता आसतना आमी त्याचो सोम्याचो मोग वळखून घेवया आनी ह्या घडये ताका स्तुती करच्या मुखांतर, ताचें भजन गावच्या मुखांतर सोम्याचो मोग आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक मुखार सरया. कोंकणी भक्ती गीतां 369. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू 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 हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा.
पुरो तुजो मोग म्हाका हें आवजना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता दुःखाच्या कोणा संसार बुडून गेला दुःखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भो आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या बोव आशेला तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता तुझे विन कितें साव करूंक सकाना तुझे बिन कितें साव करूंक सकाना तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना तुझे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता दर्शन दी सोम्या वडका कुर्तीन तुझ्या दर्शन दी सोम्या वडका कुर्तीन तुझ्या शांती लाभय दे अज्ञाक मोच्या शांती लाभय दयेन अज्ञाक मोच्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव वाशेता 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 जो सोवांचे अध्याय 13 वळ 30 आनी 1 आनी मुखार जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाल्ली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांव जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजें शिश्य म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें एक घडी बरें जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासांव मोगाच्या इश्टानो जेजू आमकां हर एकल्याक एकामेकाचो मोग करा म्हणून सांगता आमी जो सवांचेर पळोवंक गेल्यार 13व्या अध्याय तावन मुखलेक 5 अध्याय जेजू आपल्या आपोस्तला सांगता बसून ताच्या काळजाची बोगणां एका रितीन आपणा शिसां सांगता वांटून घेवचें तांकां एका रितीन मुखल्या मिसावाक आयती करची शिकोवण दिवचें तसलें प्रयत्न करून आसा आनी एक 5 अध्याय हिंस उतरां विशेष शिकोवणेची उतरां आमकां ह्या 13व्या अध्याय तावन मुखार आमकां वाचूंक मेळटात 13वो अध्याय आरंभ जाता आसतना जेजू आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुता आनी पांय धुवन जाल्या उपरांत ही शिकोवण एका फाटल्यान एक रिती शिकोवण तांकां तो दिवचें प्रयत्न करता आमी उरिल्ले तेग वांजलिस्त पळोवंक गेल्यार त्या तेग वांजलिस्ता प्रकार पांय धुवनचो वावर वा ती एक करणी एक ल्हान करणी मात्र ताच्या उपरांतली जेजूची शिकोवण चड लांब ना कित्याक जेजूच्या कश्टा मरणा विशीं ते अध्यायकार ते सुवार्थेकार आमकां सांगतात पूण जुआंवच्या वांजेलाक आमी गेल्यार जुआंव आमकां ह्या 13व्या अध्यायांत पांय धुवचें गणीत दिता आनी ताचे उपरांत लगभग एक लंब 5 अध्यायांचो एक लांब शर्माव आमच्या मुखार दवरता आमी मोगा विशयांत नियाळ करता आसतना मोग म्हळ्यार कितें ह्या संवसारांत मोगा विशयांत जायते तरेचे चिंताप आसा मोग म्हळ्यार
जावंक पुरो कुटुंबादारांचो मोग आसा, भाऊ भयणी मदें असो मोग आसा, इश्टागाते मदलो मोग आसा, चलो चलयां मदलो मोग आसा. विविध रितीचो मोग आमकां संवसारांत पळोवंक मेळटा. जेजूनय मोगा विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमकां एक सारकी शिकवण दिवचें प्रयत्न केलां. मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार देव. मोग म्हळ्यार देव. देवाचें अस्तित्व जावन आसा मोग. देखून मोगाच्या इश्टानो आमी जो सवंजलाक आमी पाटी गेल्यार निमाण्या अध्यायांत जेजू तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर पेद्रूक दिश्टीक पडलेलें गडीत आमी नियाळ केल्लें उगडासा काडयेत. आनी ह्या वेळार जेजू पेद्रू लागीं एकच सवाल 3 फावटी विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे? पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे? आनी तो वेळ पेद्रून सांगली जाप जावन आसा, वय सोम्या हांव तुजो मोग करता, हांव तूं जाणाय. आनी तो वेळ जेजून ताका सांगलेलें मुखलें वाक्य, सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या शेळयांक. मोगा सांगता एक वावर जेजू ताच्या आपोस्तलांक पेद्रू आनी ताच्या सांगत्यांक दिवचें प्रयत्न करता. आमी जेजूच्या जिविताकच फाटीं गेल्या जाल्यार जेजूनी तोच मोग लोकांक वांटलो. न्ही केवल उतरांनी जेजून ताची शिकवण आरंभ करता आसतना पत्केजेनी बदला बदी खबर सतमना म्हणली शिकवण ताणें आरंभ केली. गलिलिया तावन ताचे मिसांव ताणें आरंभ केल्लें. पूण ह्या आरंभात तावन निमाणे कुर्साच्या मरणाक त्या पर्वतार उंच उबारता म्हणसर जेजून तो मोग करनेन दाखयलो. जायतीं घडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात जेजून मोग दाखयल्लीं करण्यो. जावंक पुरो ताणें विविध रितींनी विविध हंतांनी कश्ट नासच्या पिडेस्तांक तांणी खूण केलें जावन आसूंक पुरो. जावंक पुरो भुकेल्ल्या लोकांक जेवण दिवच्या मुखांतर बिरमतीचो मोग ताणें तांचे थंय दाखयला आसूंक पुरो. पातक्यांक तांकां नांवान आपोवन मातेवाक जाक्यवाक तांकां नांवान आपोवच्या मुखांतर देव तुमचोय मोग करता म्हणलें शिकवण दिवची आसूंक पुरो. वेचीक पुताची भायर पडलेल्या नाण्याची वा सुकून गेल्ल्या शेळयाची वपार लोकांक सांगच्या मुखांतर आमी कितले पयस गेल्यार देव आमच्या थंय मोगान आसा, देखून आमकां तो सोदून येता, आमच्या फाटी परतवणे तें राखून आसा म्हणलें चिंता पासूंक पुरो. विविध हंतांनी देव जेजू ताच्या परगट मिसावांत देव मनशाकुळाचो मोग करता म्हणलें दाखयता. देखून मोगाचे इश्टान मोग म्हणल्या शब्दां सांगता आनी एक विशेशता ताच्या सांगता येवचें जावन आसा. पेद्रूक सांगलेलें बरी सरय म्हज्या शेळयांक म्हणून पेद्रूक सांगलें. तसो अर्थ तितलोच की मोग म्हळ्यार न्ही केवल एक शब्द, बगार त्या शब्दा सांगता एक करणी अवलंबीत आसा. जेजून सांगलें आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जीव दिलो जेजून दाखयलें. इश्टागात म्हळ्यार खरी इश्टागात म्हळ्यार कसली? म्हज्या आनी तुज्या सांगता तो इश्टागातींत आसलो. आनी देखून कुर्साक पळयतना आमी समजूंक जाय देवाचो तो मोग कृत्यान ताणें दाखयलेले घडीत. देखून आज एक घडी बरं सोम्याच्या ह्या उतरांचेर नियाळ आमी करता आसतना देवान आमच्या जिवितांत विविध हंतांनी तसो मोग ताणें दाखयला. देवान आमकां रचला. देवान आमकां ताच्या सरक्याची सुरपायेची जावन रचला. देवान तसो स्वास आमच्या काळजांनी वतला. जिवीत दिला. संस्कार आमकां दिल्यात. पवित्र सभा आमकां दिल्या. धार्मीक जिवीत धार्मीकपण जियोवंक आमकां सकत ताणें फावो केल्या. आमी ताच्या पांयां सदांच येवंक तो आमकां प्रेरीत करता. आमचो दिसपडटो वावर करूंक आमकां तो आदार दिता. आमी कितलें पयस गेल्यार आमकां तो बगसून आमकां फाटीं हाडटा. येवकरीस्तर रुपी ताच्या मासा रक्तान तो आमकां पोशीत करता. न्ही केवल आत्मीक बगार लौकीक काण ह्या संवसारांत गरज आसचें आमकां तो दिता. हें सगळें देवाचो मोग आमच्या जिवितांत कृत्यांनी दाखोवचो. देखून आमी संवसारांतल्या खंयच्याय व्यक्तींनी आमकां सांगूंक जायना की देव म्हजो मोग करना म्हणून सांगूंक साध्य आसना. कित्याक आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमी उठता तावन राती न्हिदता वरेग जें कितें म्हज्या जिवितांत घडटा तें सगळें देवाचो मोग आमच्या जिवितांत दाखयता. देखून एक घडी भर येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासा. आनी ह्या घडये जेजू आमकां तेंच उतरां सांगता, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो तुमी मोग करा. एक घडी भर जेजून आमच्या जिवितांत दाखयलेलो मोग कसलो, जेजून आमच्या जिवितांत दाखयलेले ती मोगाची गडितां कसलीं, आमी आमकांच एक घडी भर
या मौनपणांत उगडासा काडटा आसतना सांगतच हें गीत गावंक आमी मुखार सरत आसतना सोम्याचो मोग आमी वळखून घेवया. सोम्यान आमचो मोग केला म्हणलें मानून घेवया आनी ताका ह्या आराधना वेळार ताचो मोग आमी तो अनुभव करचे प्रयत्न करूंक मुखार सरया. पान संकोक्षे 8:8 148. उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. साकर म्हणून आपयना इश्ट म्हणून आपयता सगळीं चारा जन्मोच्या जेवणाक बसयता. साकर म्हणून आपयना इश्ट म्हणून आपयता सगळीं चारा जन्मोच्या जेवणाक बसयता. शुभ वार्ता प्रसार करो संवसाराक तुमकां धाडटा यात्रेक पळयणार तुमच्या मोगा सांगात दिता. नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. सेवक सावून सर्वांचे पांय मोगान धुया शांती सता नितीचे कारभारी साया. सेवक सावून सर्वांचे पांय मोगान धुया शांती सता नितीचे कारभारी साया. मोगामय पासांची म्हाका तुमी साक्ष दिया कुरीस मोगान वावो सर्गी मंद्रात येया. नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. नवो उपदेश मोगाचो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. आतां आनी सदां. आतां आनी सदां. सुमेस्तां उबी रावया हात आमचे जोडया आनी ह्या घडये आमकां समी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरच्याक मुखार सरया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदीं आमी येवकार करता आसतना देवाचें उतर आयकूंक आमी आयतीं जाता आसतना एक घडीभर आमच्या दोळे आमी दंपया. पवित्र आत्म्या या आमचे मदें परत आमची काळजां तुज्या मोगान आमच्या मतींत आमच्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो पेटय.
आमच्या जिविताचे सगळे हाटोटी तुझ्या हातांत तूं घे. आमकां हर एकल्याक देवाच्या मोगांत बरं म्हण आमी मागया. तुजो पवित्र आत्मो ह्या घडी आमच्या मदें गात येवन दी. आमकां हर एकल्यांक गरज आसा तें जाणटेपण, ती गरज आसा तें सगळें फावो करून दी. प्रत्येक करून देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां उगडूंक गरज आसा ती संपूर्ण सकत ह्या घडये पवित्र आत्मो आमकां दिवन दी म्हण आमी ह्या घडये आदार समयातान मागून घेवया. ಅಗ್ನಿಯಾಣಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡವನ್ನೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಣಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡವನ್ನೇ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡವನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 11 अध्याय 9 थावन 13 वाक्य. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, भोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पूत मासली मागी जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागी जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी पेंतकोस्ताच्या त्या दिसाक तयार जावन फाटल्या मगण्या जमातींनी पवित्र आत्म्याक आमी क्रियात्मक कशें करचें म्हणल्या विशयंत आमी नियाळ करून आसा मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा स्वामी आराधन करता आसतना पाद्र्यापान सांगलें, देव आमचो मोग करता, विशिश्ट रितीर मोग करता, आनी ह्या मोगाचो संकेत जावन विविध उदाहरणां तांणी आमचे मुखार दवरलीं. वर्तो मोग जावन जेजून आपणाकच कुर्सावन आपल्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ करून सोडवण केली, तर आनी एका रितीर ताणें वर्तो आमचो मोग केल्लो मोगाचो न्हू.
आमकां पवित्रत्व बसवनो. पवित्रत्व बसयलो मात्र नाही, पेंतकोस्ताच्या दिसा पवित्रत्म्यानं विशेष रितीनं आपल्या शिसांक ताणें अभिषेक पण केलें. आनी थंयसर अभिषेक पण म्हाका आनी तुका जायचें म्हणलें आमचो अत्रेग. आनी आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार स्वामी जेजू उदाहरण दिवन सांगता, मागा आनी पवित्रत्म्याच्या सक्तेंत चड आनी चड मापान बरा. म्हाका आनी तुका हर एकल्या की या बौतिस्मा वेळार पवित्रत्व आमकां लाभला आनी क्रिस्मा वेळार तो थीर केला. आनी आयच्या दिसाच्या ह्या वचपांत स्वामी जेजू म्हणटा, खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणां तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. म्हळ्यार पवित्रत्व आमचें थंय आसा, आमकां घेतला आमी, तरी पूण तो वर्थ्या रितीन चड मेजरान म्हणटा आमी, चड क्रियात्मक तरान केदळ आमी मागता. पवित्रत्व चड आनी चड क्रियाळ जावंक शकता. आनी त्या देखून हांवें आनी तुवें मागा जाय सर्वेस्परा देवा लागीं, सर्वेस्परा तुवें ह्या बौतिस्मा मुखांत्र आमकां दिल्लो तो पवित्रत्व मुखल्या दिसांनी मुस्त वर्थ्या मापान तो क्रियाळ जावं दी. आनी हो क्रियाळ जाल्लो पवित्रत्व मुस्त जाणांक सुडका सोडवण दिवंक आमकां त्या मुखांत्र सकत दिवं दी. मागणें तें आयचें खालचें वेवस्था न्ही. थंय मागण्याची बुन्याद आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर एक उल्लेख आसा. आनी तो उल्लेख जावन आसा, आमी पळयता फस्ट सृश्टी करतना संवसाराक पयल्या अध्यायांत थंयसर 27 आनी 28 वाक्य अशें सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या सारक्याची तर सर्वेस्परा लागीं उलय जाय. जर तर हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या सारक्याची न्ही जाल्यार ताचे लागीं उलोवंक जायना. मन जातीक आमचे लागीं उलोवंक जायना, कित्याक आमी आनी मन जाती एका सारक्याची न्ही. तरी पूण मन जाती तरी विविध रितींनी आमचे कडेन उलोवंक ते एक आमी भास केल्यार तांकां अर्थ जाता. तर मनशाक देवान रचता आसतना ताच्या सारक्यासो रचलो जाल्यार ताचे बरेंच आमकां केलें जाल्यार हांवें ताणें संभाशण करूंक आसा. मागणें जावन आसा देवातय हांवें तुवें उलोवचें तें संभाशण. आनी ह्या उत्पत्ती ग्रंथान स्वामी जेजू सर्वेस्पर देव सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो, देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर दियेतल्या सर मनशांचेर अधिकार चलया. आतां अधिकार चलयचे जाल्यार आमी कांय मालक न्ही, मालक जावन आसा देव. आमी केवल एक कारभारी, हांव आनी तूं ह्या संवसारांत कारभारी अधिकार चलोवचो. जर तर आमी अधिकार चलयचे जाल्यार मालका तावन थवळ थवळ आमकां सुचना ये जाय, मालकातय आमकां संबंद आसा जाय. जर तर आमच्या ऑफिसांत चिंत्या आमी वावर करना आसा, एक सुपरवायझर आसा, त्या सुपरवायझराक ताज्या वयल्या अधिकारी कडेन संबंद आसल्यार मात्र सुपरवायझर ताज्या सकयल असल्यांक नियंत्रण करूंक शकता. त्याच प्रमाणे जर तर मनशाक ह्या संवसारार अधिकार दिला वय तर तो अधिकार मनशान ह्या संवसारांत चलयचे जाल्यार मनशान देवा लागीं उलोवची
म्हणजे मागणे करची गरज आसा. नांतर मनशाक ते करूंक असाध्य, या अधिकार चलोवंक असाध्य. तर हांगासर आतां आमी वाचयल्ल्या त्या उतरांनी आमी पळयलें जाल्यार मनशाक थंयसर देवा बरें रचलो म्हळ्यार ताका कशें देवाक स्वा खुशी आसा तशीच मनशाकी ताजी स्वंत खुशी दिली. त्या देखून आमची खुशे प्रकार आमकां चलोवंक आमकां देवान अवकाश करून दिला. आयच्या दिसा मनशाक व्हडलो समस्या खंयचो म्हळ्यार कुड्डेपण आमकां दिसता. थंय व्हडलो समस्या आमकां कांय दिसना म्हणून. ह्या बेरेपण आयकनांतल्या तो एक समस्या म्हूण आमकां भोगता, कित्याक आमकां एकी आयकना. तरी पूण वास्तवीक तरान कुर्डेपणाचे की ह्या बेरेपणाचे की व्हडलो समस्या जावन आसा मनशाचें मूर्खपण वा पिशेपण. म्हणजे हर एका घडी मनशान निर्धार करूंक आसा. जर तर निर्धार करचो चूक जाली जाल्यार ताजो परिणाम ह्या सारकें केल्यारय ताजो परिणाम ऑटोमॅटीक जावन येता. त्या देखून जिवनांत आमी सारकें निर्धार केल्यार मात्र आमचें जिवन मस्त बरें जावंक शकता. जर तर वायट निर्धार करूंक की आमकां देवान आमकां अधिकार दिला, या बरो निर्धार करूंक की सर्वेस्परान अधिकार दिला. मनीसा समस्या जातसो कित्याक म्हळ्यार ताणें करचो निर्धार ताचे वयर आदारून तो संतोश बरी जिणी जियेता वा दुखाची जिणी जियेता. तर निर्धार करचें भोव गरजेचें. आनी जर तर शाणेपणान मनीस निर्धार घेता तर ताचें जिवन नंदन जाता. त्या देखून हांवें तुवें चिंचे ते समस्ये मनशाक पायना थोंडो कसो जियेत गाय, या कुड्डो कसो तो जियेत गाय, या मनीस भेरो कसो जियेत गाय म्हणून हांव तूं सामान्य तरान उलयता. तरी वास्तवीक तरान हांवें तुवें उलोवंक जाय आशिल्ले विशय जावन आसा मनीस मूर्खपणार आसा जाल्यार ताणें जिवचें जाल्यार कशें. आतां हांव तूं जाणाव पवित्रत्व जाणवाय आमकां दिता. पवित्रत्व जाणवाय आमकां दिता. खंयसर पवित्रत्व आसा थंयसर जाणवाय आसा, आनी खंयसर जाणवाय आसा थंयसर मनशाचें जिवन सुगम जाता. जर तर ही जाणवाय हांवें तुवें आपणायचें जाल्यार देवातय म्हजो आनी तुजो संबंध निरंतर बरो आसूंक जाय. आनी केदाळ आमचो संबंध देवातय बरो आसता त्या दाळा दैवीक पवित्रत्वाची सकत आमचे थंय वळटा. चड आनी चड मापान कितली वळटा तितली सारके निर्धार हांव तूं करूंक शकता. कितले सारके निर्धार आमी करता तितली आमची जिणी सुगम जावंक शकता. मागणें ह्या पवित्रत्म्याद्वारे हांव तूं सांगता आसतना मस्तपटी हांव तुवें जाय तितलें मागणें म्हणटा. पूण सोमी जिसो म्हणटा सांजू हांवच्या थंयसर 4 अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्यांत अशें म्हणटा. थंयसर सोमी जिसो त्या थंयसर समार्या घराच्या स्त्रिये लागीं उलयत आसतना सोमी जिसो म्हणटा खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. मस्तपटी आमी म्हणटा आमी मागणें करी जाय, मागणें करी जाय, मागणें करी जाय. पूण हे मागणें हांव तूं कशें करता गे म्हणलें पयल्यान सवाल. आमकां दिल्लें भयपाट मागणें. कुंभाराच्या वेळार आमकां
उबी दोतोन शिकोंकूच आसा ल्हान आसतना आमकां शिकयतात तेंच आमी मागणें गिळीबाई पाटा म्हणल्यार बरी म्हणून आसा ओंगी आज आमी व्हड जाल्या जाल्यार कुडीन मात्र व्हड जाल्या ओंगी या दैवीक चिंतपान आत्मीक चिंतपान व्हड जाला म्हणलें सवाल हांव आनी तूं आत्म्यान आनी सतान सर्वेस्पराक आराधन करता ओंगी म्हणलें सवाल जेजून त्या समार्यागाराच्या स्त्रियेन सवाल विचारतना सांगलें आमकां हांगा ही आमकां जाकोबान हांगासर बांय कोंडली तुमी म्हणटात जेरुसलेमांत आराधन करीचे म्हणून हांगासर जायना म्हणटात जुदेव त्या वेळार स्वामी जेजू म्हणटा हांगासरय न्ही जेरुसलेमांत न्ही एक वेळ येता आनी तो वेळ येदलोच आयला आनी तो जावन आसा आत्म्यान आनी सतान आराधन करचो तो मनशाच्या रक्तमासाच्या कुडींत जें कितें हांव आनी तूं जाय तितलें बडबडता मोगाचें न्हू त्या वरवीं देव प्रसन्न जाता म्हणलें आमचीं बोगणां तरी पूण स्वामी जेजू त्या निकोदेमा लागीं उलयत आसतना थेदो व्हडलो तो शिकलेलो तो फारिजेव जाणवोंत फारिजेव त्या फारिजेवा लागीं ताका जाय तितलें ताका तांच्या त्या देवशास्त्रा विशीं जाणा आसलो तरी स्वामी जेजू ताका निखर जावन ताका सांगता आनी म्हणटा रक्तमासांत जल्माता तें रक्तमासस त्या देखून हांव आनी तूं आमच्या आवय बापायचीं भुरगीं वय तरी पूण आमी आमच्या आवय बापायचीं भुरगीं जावन रक्तमास मात्र म्हजें तें आनी तुजें तें आसा मोगाचें न्हू आनी जेजू एक मॅट मुखार वचून सांगता आत्म्यातावन जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें जर तर पवित्र आत्म्याद्वारे आमचो आत्मो आमचो क्रियाळ जाता तें आत्मीक स्वरुपाचें जर तर आमचें रक्तमासाच्या कुडींत आमकां जें कितें आमी बायपाट मागणी म्हणटा तें त्या मनशा स्वरुपाचें मोगाचें मनशाच्या रक्तमासांत जर तर आमी खालीच म्हळें जाल्यार तें केवल रक्तमासाचें मागणें आनी स्वामी जेजू मन दवरसून म्हणटा तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हणून हांवें सांगलें म्हणून अजा पावा नाका वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताजो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा त्या देखून हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक आसा पवित्र आत्म्या तें जल्मो कित्याक वारें आसो प्रभाव मात्र हें पेपर आसल्यार उपता पेपर पूण वारें म्हाका दिसना वारें म्हाका मारता आसतना म्हाका थंड जाता खुशी जाता तरी पूण वारें म्हाका दिसना वाऱ्याक व्हडले व्हडले रूख परतीत तरी पूण म्हाका तुका वारें दिसना पवित्र आत्म्या थंय आसच्या व्यक्ती थंय अशेंच घडटा त्या व्यक्ती व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक शकता लोक विचारता वो एक सामान्य व्यक्ती पूर्ण सरी सामान्य व्यक्ती जावन आसलो इतलो कांय शिकूंक येना तो कसो असो उलयता कसो असलीं कामां करता कसो वो इतलो उन्नत पावला कशें हाणें आतीं इतलीं सर कामां यशस्वी जावन आसात कशें इतलीं जाणवायचीं उतरां उलोवन आसा लोकांक खंयसरी कळटेच ना ह्या मनशा थंय पवित्र आत्म्याची सकत वळटा आनी त्या देखून ह्या मनशान कितें हात घालता ती यशस्वी कामां जातात कितें तो खंयसर वेता जाल्यारय ताका मान आनी गौरव लाभता तो व्यक्ती कितें उलयता जाल्यार त्या उतरां प्रमाणें घडटा कित्याक पवित्र आत्मो त्या मनशा थंय काम करता आनी त्या देखून हांवें तुवें पवित्र आत्म्यान क्रियाळ जावचें मुस्त गरजेचें जावन आसा मुस्त गरजेचें जावन आसा हांवें तुवें उडास दवरी जाय हें झुजू पवित्र आत्म्यान आमी भरचें आनी चड क्रियाळ जावचें तितल्या सुलाभाचें काम न्ही पवित्र आत्मो हर एकल्याक आशा आसा हांवें पवित्र आत्म्यान बऱ्या तरान बरो जाय चड आनी चड क्रियाळ जाय जाय सड्ड बरीं कामां करी जाय हर एकल्याक आशा आसा तरी पूण आमकां ह्यो अडखळी मोगाच्यो न्हू साबार मागणें म्हणटा आसतना कुडले बरी न्हीद येता मागणें म्हणूंक येता आसतना कोणगी आमकां अर्जंट फोन करना पळयता
मागणें म्हणून बसचें जाल्यार कोण एकलो मानेस्त आनी गणेश येता आनी तो कालिंगेक सांगूंक आमकां येता. कित्याक आमचें झुजू मनशाच्या रक्ता मांसाचें झूज न्ही, बगार अंतराळा वयलें झूज तें. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आमी पळयलें जाल्यार 6व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत सांग पावलो थंयसर स्पश्ट तरान अशें सांगता. 12 वाक्यांत सांगता, आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळ आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध, अंतकारी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. त्या देखून हर एकल्याक आमकां आत्म्याच्या शक्तीन बरोवंक आशा आसा जाल्यारय, म्हाका आनी तुका मागणें म्हणूंक मोहन आसा जाल्यारय आमकां मागणें म्हणूंक जायना, आमकां अडखळ येतात. कित्याक अंतकरी सखत विविध रितीर आमकां मागण्यांत थीर जायनातल्या बरी आमकां अडखळ हाडून आसात. त्या देखून असल्या वयर हांवें तुवें जैत उरिजे जाल्यार आमी चड न्ही चड मागण्यांत थीर रावूंक सुमयाची कृपा आमी मागोवंक जाय. आत्म्यान आनी सत्यान मागचे बरी आमकां सर्वेस्पराचें सखत आमचें तें येवच्या बसत हांवें तुवें मागोवंक जाय. मागण्या वेळार जाय तितलें मागणें सारके रितीर करता आसतना मस्त बदलावण घडटा मोगाच्यान. जेजूचें रुपांतर आमी पळयलें जाल्यार 6 लोकाच्या 9व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयलें जाल्यार 29वें वाक्यांत थंयसर जेजू रुपांतर जाल्ल्या विशयांत आमी थंयसर पळयता. जेजू तें पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेजू मागण्यार आशिल्ल्या वेळार एकसपणे थंयसर बदलावण घडता. 29वें वाक्य अशें म्हणटा, सांजू 9 अध्याय 29वें वाक्य, मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर परजळीत धवें जालें. थंयसर स्पश्ट तरान उल्लेख करता, मागण्यार आसता आसतना, हांव आनी तुवें मागण्यार आसता आसतना आमचें रुपांतर जाता. हांव आनी तुवें मागण्याचेर आसता आसतना आमकां भायल्यान कांय कळना जावंक पुरो, भितरल्यान रुपांतर जाता. आमकां भितरल्यान धैर्य भोगता, आमकां भितरल्यान नव्यो आयडियाज, नवे योजना आमचे थंय येतात. सामस्य तशेंच आसतात, आमचे बोवरेची व्यक्ती तशींच आसतात. पूण केदाळा आमी मागण्यार आसता, त्या दाळा पवित्रत्वाची सखत आमचे वयर देवोन आमकां ते सामस्य जैत वरच्या खातीर नव्या धैर्यान भरता, नव्या घटायेन भरता, नव्या जाणवायेन भरता आनी ते समस्ये सुला भायर आमी जिखूंक आमकां अवकाश लाभता. एक बरें उदाहरण आमी वांजेलांत पळयता. मागण्याद्वारे कशें आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक जाता म्हणल्या विशयांत आमी हर एकलें तें जाणाव. आनी तें जावन आसा पेद्रूक थंयसर एक दृश्य दाखयल्लें, कर्नेलाच्या घरा गेल्लें. आमी जाणाव 10व्या अध्यायांत पेद्रू आनी कर्नेला विशयांत धर्मदूताच्या कृत्यांत उल्लेख करतात. आमी जाणाव सुदैव ते आतांच्या आमच्या समाजांत थोडे व्यक्ती, थोडे जाती आसा ते उन्नत जाती, ल्हानशा किरकोळ जातींच्या घरांत ते वसनांत, ह्या किरकोळ जातींच्या सांगाताचें जेवण करनात. हें सगळ्या संवसारार आसा, सगळ्या संवसारार मस्त कडेन आसात. जावं पुरो गोरे आनी काळे, जावं पुरो उन्नत जातीचे आनी कीळ जातीचे, ही पद्दती सगळ्यान आसा. आनी थवळी थंयसर आशिल्ले जुदेव चिंतले, पवित्रत्मा पुरो आमकां मात्र, आमी मात्र उन्नत व्यक्ती म्हूण चिंतलें तांणी. पूण एक घडीत घडता आनी तें जावन आसा कर्नेल, तो सदांच मागण्यार असो मनीस. आनी ताच्या घरा वचूंक जाय म्हणून देव ह्या पेद्रूक स्वप्नांत ताका एक स्वप्न पडल्या बरें दर्शन देखता. मेळ्यो वस्तू तो पळयता, मेळ्यो जिवी, ऊठ मार आनी खा म्हूण ताका सांगता. पेद्रू म्हणटा, ना ना तसलें हांव कशेंय गलीस कांय म्हणटा. पूण सर्वेस्पर म्हणटा, हांव नितळ केल्लें, तूं मेळ्ळें म्हणूंक जायना. आनी अशें आसतना
कर्नेलान धाडिल्ले जण ताच्या घरा पावतात पेद्रूच्या आनी पेद्रू उठून तांच्या सांगाता येता आनी थवळ ते उलयल्लीं उतरां मोगाच्या न्हू म्हाका आनी तुका मार्गदर्शक जावन आसात. धर्म तुज्या कृत्यांत 10व्या अध्यायांत 28वें वाक्य जावन अशें म्हणटा. पेद्रून सांगलें एका जुदेवान हेर जातींच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता भरसूंचें त्या आपल्या समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें भश्ट वा अशुद्ध म्हूण न्हय म्हूण अशुद्ध मनसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासतना हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां तुमी म्हाका आपयलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली. हांगासर आसा म्हत्व. कर्नेलान जाप दिली 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपरां 3 वरां जातलें त्या मागण्यार आसलो. उडास दवरा. ओ कर्नेल सुदेव न्ही जावंक बरो, उन्नत कुळीसो न्ही जावंक बरो, जेजू विशयी ताका गुत्त ना जावंक बरो, ताका कितेंच गुत्त ना जावंक बरो, तरी तो मनीस मागण्यार आसलो. आज संवसारार खंयचोय तो जातीचो जावं दी हर एकलो मागणें करता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जो कोण मागणें करता ताका जाप मेळटा. हांगासर कर्नेलाक त्या त्या देवा विशयंत कितलें जाणा आसलें हांव तो नेणाव. या जेजू क्रिस्त विशयेंत कांय ताका जाण आसलो गी म्हूण आमी नेणाव. तरी पूण तो मागण्यार आसलो. आनी ते मुंद वचून सांगता 3 वरां जातलें त्या मागण्यार आसलो. तेदवां जळजळीत वस्त्रां नासलेलो एक मनीस म्हज्या मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण धाड आनी सिमोन म्हणटा त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशीन वस्तीकन आसलेल्या सिमोन नांवाच्या एका चामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयिल्लो उपकार जालो. आतां तर सोमयान तुका फॉर्मायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी समेस्त देवा हुजीर आजार आसा. आनी ह्या उपरांत कर्नेल थंयसर भाशण करता. आनी उपरांत कितें जाता? उपरांत म्हणटा तें भाशण जाल्या उपरांत 41वें वाक्य म्हणटा, पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताजो संदेश आयकून आशिल्ल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्ही आशिल्ल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सोबे आयिल्ले सुन्नत केल्ले बावर्ती विस्मीत जाले. कित्याक ते आत्व्या बसांनी उलयतले आनी देवाक वाखाणतले तें तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता, तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणूय इन्कार करीत वे. हांगासर आसा मोगाचें न्हू ल्हानसो एक गूट. मागण्यार आसच्या मनशाक देव आत्म्याच्या सक्तीन तो भरता. हांगासरच्या कर्नेलाक पेद्रूक धाडन आपयलें जावंक पुरो. मुस्तपोटी आमकांय जावंक पुरो आमी मागण्यार आसता आसतना देव आत्म्याचे सकत डायरेक्ट आमचेर धाडूंक पुरो. ह्या मागण्याच्या मनशाचो संबंध आमकां येवन आमी पवित्र आत्म्यान भरूंक पुरो. सावल आपल्या सुकोवन गेल्ल्या मनशातेक सोदून वता आसतना प्रावादांच्या पंगडा सांगाता मेळ्ळो तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरलो आनी प्रावाद करींक लागलो. तर एलिजा ताज्या एलिया फाटल्यान वचून ताजे सांगाता आसले ताजे उरले प्रावादे सांगून हाळे तो एलिया आतां ताका सरगार व्हरून येतात म्हणटा आसतना वो ताच्या फाटल्यान धांवन म्हाका दोडत्यान तुजो आत्मो दी म्हूण मागिल्ल्या वेळार ताका दोडत्यान पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो भरलो. जाल्यार मोगाचें न्हू जाय तितल्या जाणांक पावलान ह्या पेद्रून मागतास आत्म्याच्या सक्तीन ते भरले. जाल्यार म्हाका आनी तुकाय तसो देव पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तीन बरोवंक साध्य आसा आनी भरतलोच.
ह्या देखून आज तावन हांवें तुवें मागणें करी जाय. मागणें करी जाय आमकां आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या बसत. केदाळा आमकां आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरतो मोगाचो न्हू, त्या वेळा सारक्या रितीर आमकां मागणें म्हणूंक जाता. देखून आयचें वाक्य सांगता आमी वाचिल्लें तें वाचप. देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात. पवित्र आत्म्याच्या क्रियाळ जावंक आमी मागया. सक्रामेंता मुखार आतां आमी आसा आमी हांगासर मागया. मागण्याचे व्यक्ती आसात तांचे सांगाता बसून आमी मागया. खंयसर अवकाश मेळटा थंयसर आमी मागया. एकसुरा कुडांत आमी बसया आनी थंयसर आमी मागया. मागल्याक देव आत्म्याच्या सक्तेन मोगाच्यान भरता. तर आमच्या मुखल्या दिसांनी गंभीर तरान आमी सर्वेस्परा देवा लागीं ह्या वाग्दाना काल लुकाच्या 11:13 वाक्याच्या वाग्दाना काल तुवें सांगलें सोमिया, खोटें जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणां तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या चड मोपेन पवित्र आत्मो दिना जायत म्हणल्यार वाग्दाना काल सोमिया आमी तुजे लागीं मागता सोमिया. हांगासर आसल्या हर एकल्याक सोमिया पवित्र आत्म्याच्या चड आनी चड सक्तेन धराळ मापान तांकां भरून क्रियाळ रितीर आत्म्यान आनी सतान तांकां आराधन करूंक करपा तांकां फोव कर सोमिया. मुखल्या दिसांनी सोमिया आत्म्याच्या सक्तेन चड आनी चड बरोवन हातीन घेतलें हर एक काम तांचें सुफळ जावं दी सोमिया. हर एका जो कोण मागता सोमिया ह्या हांगासर मागोवन आसा ह्या माध्यमा मुखांतर TV मुखांतर या इतर वेबसायटा मुखांतर माध्यम मुखांतर हे मागणें पळोवन आसा मोगा सर्वेस्परा तांचेर तूं आशिर्वाद घाल. सक्कणगी आत्म्याच्या सक्तेन चड आनी चड मापान तूं भर सोमिया. ह्या मुखांतर मुखल्या दिसांनी सोमिया तो पेंतेकोस्ताचो अनुभव ह्या शालम प्रेयर पंगडाच्या हर एका व्यक्तीन आनी जो कोण पळोवन आसा मोगाच्यान तांकां हर एकल्यांक हो अनुभव जावंक सर्वेस्पर करपा लागून आमेन. सर्गींच्या बापा, तुजे समोर आमी आयल्या तुज्या आत्म्याक आशेवन. तुजो तो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक लाभय. आमचे थंय आसच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक जागरण करूंक तो सक्तिवंत करूंक आमकां हर एकल्याक मागण्याचें बळ दी. आमी करचें मागणें तुजे थंय पावोवंक आमकां तूं परिशुद्धपणान मागची कृपा लाभय. आमचे थंय आसचें पाताक वळखून तुजे थंय पाश्चातापाच्या काळजान तुजे समोर येवंक आमकां आशिर्वादसी. हर एक आमचे निर्धार तुज्या कुशे प्रमाणे करूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन लाभय. हर एक घडी तुजेर दिश्ट जोखून तुजो आदार जोडन तुजे थंय लागशिल्लो संबंध आत्म्यातावन आत्म्याक जोडूंक कृपा आमा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. आमीन. सर्गींच्या बापा, तुजो पूत जेजू ह्या संवसारी आयलो हर एका मनशान बाचाव जावंक आनी हर एकल्यान तुजो सांगात जोडच्या पासत. आनी आयच्या दिसा आमी आमच्या मनुष्य सैमाच्या निर्धारा वरवीं तुजे तावन पयस वचून आसा सोम्या. आमकां हर एकल्याक सारके निर्धार करूंक बरें वायट समजून काण घेवन निर्धार करूंक तुज्या आत्म्याचें मार्गदर्शन लाभय. संपूर्ण तरान आमी करचे निर्धार आतां आनी मुखार आमी करचे हर एक निर्धार समर्पण करता. ते निर्धार तुज्या कुशेचे निर्धार जावंक आमकां तूं आशिर्वादसी. कितें आमकां वायटाक वडटा ते सर्व आमचे तावन पयस कर आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सारके निर्धार करन तुजे थंय एक जावन जिवंक आशिर्वादसी. समर्पण करता सोम्या. आमचो आत्मो तुज्या हातीं शेळिल्ल्या आत्म्याची मनशां जावन मागण्यांत शेळेपण जोडन कितेंच बरेंपण करूंक साधनातले
आमी ह्या घडये आमचे काळजां मनां तुजे मुखार उबारन धरन तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन एक पावरफुल आत्म्याच्या सक्तेचे हातेर जावन मारपाट जावच्या पसत तुज्या आत्म्याची सकत आता आमचे मदेगात बळादीक तरान वळई सोम्या हर एक तरेचे कोट्या सक्तेचे बंधन हर एक तरेचे दुष्ट शक्तींचे पास हर एक तरेचे तुजे तावन पयस वडची नेगेटिव्ह एनर्जी जेजूच्या पवित्र रक्ताखाल ह्या घडये ब्रेक जावन दी आनी हर एक आत्मो तुका नावाडचे एक पावरफुल इन्स्ट्रुमेंट जावन मार्कपाट जावन दी म्हण मागता हालाबा शेखरा बारा 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 बा हालेलुया 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 आमची आत्मिक दिश्ट ओपन कर सोम्या तुझे हजरपण वळखून घेवंक तुझ्या हजरपणान जियेवंक आनी तुझ्या हजरपणा मुखांतर आमी एक तुझ्या मनवाल्ल्या व्यक्ती जावन जियेवंक आमकां करपा लाबय म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हाले बाशे खरा बराबरी नारा शे यारा रा 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 स्वताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये स्वताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन पवित्रत्या आमचे देवोन ये सांगा म्हणया पवित्रत्या आमचे देवोन ये पवित्रत्या आमचे देवोन ये पवित्रत्या आमचे देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये सांगा म्हणया आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन ये हालेलुया 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 मगळा सोम्या हो सगळो संसार समर्पण करता खंयसर झुजाची मोडां उठोन आसात सोम्या थंयसर तुजें शांत समाधान वळोवन संवसारार शांती समाधानाचें वातावरण आसा कर समर्पण करता सोम्या हर एका सैनिकाक तुज्या हातांत सोम्या तांकां तुजें बळ शांत समाधान आनी रक्षण फावो कर म्हण मागता समर्पण करता सोम्या आमचो देश ह्या देशाक सोम्या तूं शांतीदूत जावन देवून ये आनी तुजी शांत समाधान दिवन आशिर्वादीत कर म्हण मागता
मोगळा सोम्या समर्पण करता हर एका पिडेस्ताक तुझ्या हाती सोम्यांक पिडा गुण जायनासतना निराशी जाल्ल्यांक तूं आपड सोम्या आज पत्रेन चिकित्सा गेमच्या हर एकल्याचेर तुजी आशीर्वादाची सकत आता वळोन सोम्या हालेलुया हालेलुया रबा शेखरा बराबरबा अलित्रमा शेखरा बराबरबा हालेलुया 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 हालेबा शेखरा बाबा बाबा बा शला ला 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 हालेलुया 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 सगळ्यांनी म्हणूया पवित्रत्या आमचेर देवोन ये 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 पवित्रत्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन पवित्रत्या आमचेर देवोन ये पवित्रत्या आमचेर देवोन ये युकरिस्तंतल्या सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी दवरनासा तसं सोम्याक पळोवचे प्रयत्न करता आसतना तसं सोम्या लागीं आमच्या काळजा मनांतले हर एक बगणां ताच्या मुखार दवरचें प्रयत्न करया आमच्या जिवितांत घडचे हर एक संगत सोम्याक सांगचें प्रयत्न करया आमच्या जिविताचो संतोष दोस्कायेची घडी आमच्या जिविताच्या कश्टांची सोलवणेची घडी जेजू मुखार दवरया म्हजें दूख म्हजें बेजाराय म्हजे आटे विटे अनेका कुशीन म्हजो संतोष म्हजो दोस्काय म्हजें सगळें बरेंपण सोम्या मुखार दवरता आसतना ताचेर दिश्ट आमचे दवरचे प्रयत्न करता आसतना जेजू आमकां हर एकल्यांक परत तेंच आपण दिवचे प्रयत्न करता एकामेकाचो मोग करा मोगळा जेजू पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करता आसतना जायते आदेश तुवें दिल्ले आमकां वाचूंक मेळटात आदेशाक काल्तीमान घाल्ल्याचो गुर्त जावन तांच्या जिवितांत बरेंपण जालें मोगळा जेजू आज तूं म्हाका परत एक नवो आदेश दिताय मोग करूंक मोग म्हळ्यार तुजें हजरपण जावन आसा मोगळा जेजू ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या म्हाका तूं आशिर्वादीत कर दिसपट्ट्या जिवितांत तुजें हजरपण हांवें अनुभव करूंक तुज्या मोगांत जियोंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर देवाचो मोग करचो म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत तुका हांवें संपूर्ण काल्तीमान घालचें प्रयत्न तुज्या योजना काल्तीमान घालचें प्रयत्न तुज्या आदेशांक काल्तीमान घालचें प्रयत्न आनी हें प्रयत्न करी जायतर तुजो आदार आनी सकत म्हाका गरज आसा मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आसचें हांव हर एकली आमी हर एकली तुजो आदार आमी आशेतां सदांच तुजेर आमचो विश्वास दवरूंक सदांच आमच्या जिवितांत तुजो मोग करूंक ह्या घडये संपूर्ण सकत संपूर्ण प्रेरण ह्या घडये सोम्या तूं म्हाका फावो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता
मोच्या मोगान तुझी ये बाळा आपोय म्हाका जिणेन तुझ्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव मोच्या मोगान तुझी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुझ्या. योकरिस्तांतल्या सोमयाचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासतना एकामेकाच्या मोगांत जियोंक जेजू आमकां आपण दिता आसतना सोमया जेजू तुजे तावन अनुभव केल्लो तो मोग हांवें पेल्यांक वांटूंक म्हाका आदार दी. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या सेसामारा म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत म्हज्या वावरा जाग्यार खंयसर हांव वेता मोगळा जेजू तुजें हजरपण हांव घेवन वेता म्हणलें सत म्हज्या मतींत घाल. दिसपट्ट्या जिवितांक म्हाका भेटच्या हर एकल्या थंय तुका देखूंक तूं म्हाका आशिर्वादीत कर. म्हजे दोळे उगड म्हजे हात तूं उगड म्हजें काळीज तूं उगड. मोगळा जेजू पेल्याच्या सेवेंत तुज्या मोगाची संपूर्णता आटापण आसा. तुवें पांय दोनच्या मुखांतर एका शिसाचो वावर कितें म्हणलें तुवें आमकां शिकयलां. मोगळा जेजू तूं म्हजो मेस्त्री आनी सोमी जावन आसाय आसता. तोच मोग हांवें पेल्यांक वांटूंक गरज आसची संपूर्ण सकत म्हाका दी. दिसपट्ट्या जिवितांत बोगसूंक मोग करूंक दयाळयेच्या करण्या मुखांतर तुजो मोग पेल्या थंय वांटचें बरेंपण सोम्या तूं म्हाका ह्या घडये फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्यान दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संवसारांत म्हाका कांयच नाका. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्यान दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. युकरिस्तांतल्या मोगळा जेजू ह्या घडये प्रत्येक करून तुजो आदार तुजे संगतपण आमी आशेता. विविध पिडेन कश्ट नासच्या आमच्या मोगाच्या व्यक्तींचो जायते जाणां तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या लागीं मागोंक सांगलेले आसा. हो शालोम पंगड जेन्ना आमी सांगता मेळटा प्रत्येक करून जायत्या लोकांच्या गरजा खातीर पिडेस्तवंत व्यक्तींच्या बऱ्या भलायके खातीर आमची मागणी प्रार्थना विनवण्यो तुजे मुखार आमी दवरनासा. मोगळा जेजू ह्या घडये करया बावडतान करया पातयेन तुजे मुखार आमी समर्पण करता. सर्व पिडेस्त भाव भयणींक मारेकार कॅन्सर आनी इतर पिडे वरवीं कश्ट नासच्या लोकांक विविध रितीच्या पिडेन कश्ट नासच्या लोकांक मोगळा जेजू तूं जावन आसाय दैवीक वयस आमकां बरी भलायकी तूं दिताय. पवित्र पुस्तकांत विविध हंतांनी तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक तें बरें भलायकी दिवच्या मुखान तूं ह्या संवसारांतलो दैवीक वयज म्हणलें सत तुवें परगट केलें. मोगळा जेजू तूं आमचो मोग करताय म्हणलें सत आमी मानून घेता आसतना तोच मोग प्रत्येक करून ह्या पिडेस्त भाव भयणींचेर तूं वत. तांच्या दुखांत तूं तांकां आदार जा. तांच्या निरासपणांत तूं तांकां बरवसो जा. तांणी पातयेल्लें मागल्लें सगळें तांकां फावो कर. दुखाच्या अंतराच्या कोंडांत आसच्या तांकां मोगळा जेजू बाचावी तांकां दी. तांचे गाय तांबय आर्थीक रितीची कुमोग तांकां मेळ अशें कर. मोतीक समाधान दादोसकाय तांकां फावो कर. नवो बरवसो तुजे तावन थंय फावो जावं दी आनी आमरिफात बऱ्या भलायकेचे देणे आमी मागोन आसा त्या हर एकल्यांक फावो कर म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी परतून मागता. सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दर्या जेजू मागण्या गुमा तोंदी कुर्बेची जिणे सर्वांच्या सोम्या सदांच वाळोते.
कृपेची सर पीडेन सर्वांच्या सौम्या सदांच वाढोन दी. मगळा जेजो आमचेच खातीर आमी मागता. ह्या रातदानांत भाग घेवन दिवस आमकां हर एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. माध्यमा मुखांतर ह्या रातदानांत भाग घेवन आसच्या जायत्या लोकांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. आज ह्या घडये हांगासर ह्या रातदानांत भाग घेवन आसच्या आमकां तुज्या मोगांत तूं बर. तुजो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आमकां तो एक अवकाश फावो कर म्हूण मागता. तुज्या मोगांत जियोचें म्हळ्यार तुज्या मोगांत जियोचें म्हळ्यार मगळा जेजू तुज्या हजारपणांत जियोचें. तुजे तावन ती दैवीक सकत अनुभव करची. हांगासर आसच्या आम्हा हर एकल्यांक ती दैवीक सकत कृपा देणी तूं वत म्हूण आमी मागता. तूं जावन आसाय मोगाचो सागर. त्याच मोगांत सोम्या तूं आमकां बर. आनी सांगतास मगळा जेजू ह्या घडये आमी प्रत्येक करून मागोन आसा संवसार भर आसच्या सर जायत्या लोकांक ज्या कोणाक तो मोग फावो जावना, ज्या कोणाच्या काळजांत ते एकसुरपण जिवितांत ते एकसुरपण अनुभव करून आसात त्या सर्व लोकांक तुज्या पांयतळी आमी समर्पण करता. मोगळा जेजू ह्या संवसारांत मोगाचो अभाव आसा म्हणल्यार आमी समजता. ह्या घडये मोगळा जेजू तुजे मुखार आसचे आमी हर एकली त्याच मोगांत जियोंक आशेत आसतना सांगत आस संवसारभर तुज्या मोगा खातीर आशेवन आसच्या सर्व लोकांक तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. जायतीं जाणां युवा जाणां प्रत्येक करून त्या मोगाक आशेवन नाना वाट सक्तींनी वायट वाटेन ती चलोन आसात. जायतीं जाणां प्रत्येक करून वायट गुलामाचे संगतीचे गुलाम जावन गेल्यात. ह्या घडये मोगळा जेजू कोरो मोग तुजे तावन फावो जाता म्हणलें सततांनी मानून घेवंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर. तुजे थंय येवंक तुजे थंय दिश्ट लावंक तुजे तावन कोरो मोग तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक आनी आमकांय तो अनुभव फावो जावन दी म्हूण सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आमची मागणी भेटयता. समर्पिता जेसू मोचे हे जिवीत गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका मागणी मोची दिता तुका. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमकां आमी आयतीं करया. येत्या बोडा सक्रामेंता संस्थानामान करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदाया सर्वोन वेच्या अस्कत विश्वा बावडताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडटा. आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना. आमेन.